आमची विठ्ठलाचे कृपेन तुमकां सांगूंक बरें दिसता की सुखरूप वारी आमची इतकी 14 दिसांनी बरें गेले आनी आमकां देवाची वेग विठ्ठलाचे कृपेन आमकां सगळ्यांक राखपी शॉन माऊली नांवान ताका आमकां साथी मेळ्ळो आनी हेजे हितून आमी ताका फुडली वाटचाल केली आनी सांगपाक बरें दिसता की आमी जेन्ना तुमीच आमकां अर्दे वाटेर कवर केल्ली जेन्ना मिडियान केली तुमी हेका व्हरता आपल्या बरे भशेन हाडा आनी आमकां खूब जाणांनी फोनूय केल्लो तुमी थंय व्हरता पंढरपूर पूण हो फुडें तुमकां मेळचो ना अदृश्य जातलो म्हणून आनी आमी सगळ्यांनी म्हणून एक निश्चय केलो आमी ताका जशें व्हरता तशें आमी ताका बरे भशेन हाडटले इवन आमी जेन्ना पंढरपुराक पावले तेन्ना आमकां खूब जाणां सांगले ताका गाडयेन व्हरा तुमी तशें व्हरनाका तरी आमी सगळ्यांनी एक हे निश्चय केलो आनी ताका चलोन पंढरपूर व्हरोन गेलो देवळा कडल्यान व्हेलो चंद्रभागेन तेणें वचून स्नान केलें दर्शन केलें आनी परत येयलो आनी एक सांगपाची एक अजापात गोश्ट आमचे जेन्ना आमी 32 जाण आसले तेन्ना सगळे गेल्ले आनी आमी जेन्ना हॉलांत रावले पळय आमी 3 जाणूच आसले आमी हांव आनी राजेश आनी आमचो प्रज्योत माऊली आसलो तेन्ना हो माऊली येवपाक तयार नासलो तेन्ना म्हाका शब्द लोकांचे आठवले पळय हो येतलो तुमचे कडेन परत येवपा ना पूण हांवें हांकां सांगलें बाबा देवाचें नामस्मरण घेया आनी हें कर आनी आमी तेन्ना पांडुरंगा तुमी आमकां बरे भशेन येला तुका तुजे नांवान ताका बरे भशेन हाड अशें म्हणून एक 5 मिनटां रावलो आमी तुजें उदक मारतो आपुणूच सकयल गेलो ही सगळी विठू माऊलीची कृपा वारीक हांव जॉयन जालो पण 14 वर्सां फाटीं म्हाजो एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी तेजे नंतर लास्ट 2022 नोव्हेंबरान म्हाका बारीक पॅरलायज एटॅक येयल्लो पूण तरी सुद्दां देवाच्या नांवाचेर त्या ताकदीचेर हांवें ती वारी पूर्ण केली हेतून फक्त आनी फक्त ह्या पांडुरंगाची कृपा आसा म्हाजेर आनी त्या मुळे हांवें वारी पूर्ण करूं शकलो ल्हानातले ल्हान म्हणजे 3 वर्साची माऊली एक आसली 7 वर्साची एक माऊली असली आणि वयस्क म्हणजे 73 वर्साची माऊली असली तर लोकांनी किंवा आमच्या भक्तगणांनी ज्यांका मनांसून इच्छा जी असता की वारी की भायर सरपाची अरे आमच्या भुरग्यांची कितें जातलें आनी कितें जाता घेवन भायर सरपाची विठू माऊली हे सगळे व्यवस्था लायिल्ली असता व्यवस्था केलेली असता विठू माऊलीन तेन्ना अशें चिंतचें न्हू की बाबा फाटल्यान येना पण सगळ्यांनी ते भक्ती मार्गाचेर येवचे नामस्मरण करचे रामकृष्ण हरी हो नाममंत्र हो जो ज्ञानेश्वरी माऊलीन दिल्लो आसा तेजें उच्चारण करचे तशेंच श्रीराम जय राम जय जय राम हे जे नामस्मरण आसा हेजें उच्चारण करचे आनी भक्ती मार्गाक नामस्मरणा शिवाय दुसरे पर्याय ना आनी नामस्मरण हे अखंड केल्यामुळे आपले जे दुःख दारिद्र्य हे जे आसा ते नष्ट जाता कृष्ण हरी वारी आमची वारी आमकां यशस्वी जाले हे आमकां आमचे मनय सांगता आनी आमचे गोंय सांगता आमकां ते लोकां कडेन आमकां बरोच फिडबॅक मेळ्ळो कारण ही वारी आमकां जेन्ना पयली वारी सुरू करपाक इनिशियली आमकां बरेंच दिसतालें कठीण आहा दुसऱ्या कडेन कठीण आहा की इतल्या लोक वारकऱ्यांक पंढरपुरा व्हरप म्हणल्यार व्हडलो टास्क आसलेलो डिफिकल्ट टास्क आसलेलो सो पांडुरंगान एक पायरी आमची वाटेक चलता चलता आमची कंप्लीट केली विठोबान खरेंच की वारीन वयता वयता आमकां वेगवेगळ्या तरेन आमकां दर्शन दिलें तेणी जे आमचे वारकरी आसले तेंची वाटेक वयता वयता पंढरपूर पावता म्हटल्यार आमकां आमचे जे चलणारे वारकरी आसले तेंच्यांनी इतलो पॉझिटीव फिडबॅक दिलो की पंढरीपान म्हणपाक लागले की आमकां विठोबा पावलो हे आमकां फिडबॅक मेळ्ळो वारींत बरेच काही गोष्टी अशे पॉझिटीव घडात केले आमकां जे आमी चिंतून नासलेले अशे सो आमच्या वांगडा खबर आसा की स्वान माऊली सुद्दां आमच्या वांगडा वास्को येयले सो आमकां अशें एका वाटेन दिसपाक लागलो आमचो दामोदर बाब येयलो एका वाटेन दिसतालो आमकां विठोबा आमच्या वांगडा चलता सो ह्या वारीक खंयच्या ना खंयच्या रुपान आमकां दिसतालें की डिफिकल्ट आहा पण आमकां धरून चालणारो आमचो एक विठोबा म्हणटा तो आमचो स्वान माऊली येयलो तेणी खरेंच आमकां थिंगा व्हरोन आमकां तेणी हाडले जे चंद्रभागेन न्हांवन आमकां परत आमकां घेवन येयलो आमकां बरेच वारकरी म्हणटाले थिंगा वाटेक पावतकच मागीर तो ना जातलो पूण ना त्या माऊलीन आमकां थिंगा व्हरोन आमकां परत हाडलें सो फुडल्या वर्सा आमी दबाज्यान एक दीस वास्कोसून आमी हांगासून फुडें वयपाचें थारायलां तशेंच इतलो आशिर्वाद लोकांचो मेळ्ळो आमचे हितून 50+ इयर जे लोक आसले माऊली जे आसले ते सगळ्यांत चड आसले सो भंय असो दिसतालो की बाबा कशें चलपाचें कित्याक 450 सुमार किलोमिटर आमी टोटल गाठलेले आसा ह्या वारीक आमचे मुरगांवसून हांगा आमचे स्थळासून सो असोय भंय दिसतालो पूण इतले लोकांचे आशिर्वाद
आनी त्या खातीर आमकां 14-15 दीस कशे गेले ते आमकां कळ्ळें. सगळे लोक सुखरूप कांय प्रॉब्लेम नासतना घरा पावले. वारी म्हटल्यार बेश्टी वारी अशी जायना. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा ह्या मुरगांव वारकरी संस्थेच्या कमिटी मेंबरांक. कित्याक वारी आमी चलोवन वयतले रातचे रावप खंय, दनपारां जेवप खंय, हें सगळें पळोवपाचें काम तेंच्यांनी केलां. 2 म्हयन्या पयलींच्यान ते लागलेले कामा खातीर ह्या ते वचून डेली 4-5 दिसांनी वचून येताले. खंय रावपाचें काय, तो जागो बरो आसतलो काय, बायलांक भुरग्यां खातीर जागो सुख आसतलो काय, खंय रावपाचें, कशें जेवपाचें, सगळें पळोवन तेंकां लागून हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा त्या मुरगांव संस्थे खातीर. आनी स्पेशली थँक प्रेस, आमचे प्रेस भावां खातीर तेंच्यांनी न्यूज कवर केली इतली. आनी इतली आमकां फोन येता की इतली तुमी आतां हें जालें फुडें आमी येता, आपूण येता ते खूब मेंबर आमकां फोन करतात. म्हाका आमच्या कामार मेन म्हणल्यार लीव मेळनासली 15 days. ही 18 दीस लीव मेळप म्हटल्यार व्हडलें विटू मावली पावलो आसता. आनी म्हाका म्हाज्या आई बाबाक सोडून वचपा नासलें की म्हाजी विटू मावली तीच. सो हांव तेंकांय घेवन गेलो आनी म्हाजी बाल आनी चेडूं ही दोगां आसलेली घरा कडेन. 16 मावले खातीर ही दोगां पावूंक पावली, तेंच्या बाबा वांगडा ही दोगां पावली. वारकरी संस्थेचे हांव आभार मानता की तेंच्या मार्फत आमकां ही पयली वारी करपाचो योग येयलो. खूब आई बाबांचे खूब स्वप्न आसलेले वारी करपाचे, पूण जायनासले. खंय ना खंय दुसरी मुरगांवची वारी आनी खंयच्या जाग्यासून वेगवेगळ्या जाग्यासून वारी वयताले, पूण एक कॉन्फिडन्स मेळनासलो. कित्याक खंय ना खंय आमचे लोक खंय तरी वांगडा आसपाचे अशें दिसताले. पूण जेन्ना आमकां म्हाका आमच्या एक मेंबरा थ्रू कळ्ळें की आमची वारी पयली वारी सड्या वयल्यान वयता, तेन्ना जस्ट एक होप्स मेळ्ळो ही वारी आमी करूंक शकता. सो हांवें आमच्या एक मेंबरांक विचारलें अशी म्हाजी 70 वर्सांची आई आहा, 74 वर्सांचो बाबा आहा आनी आमी ही वारी करूंक शकता काय ना. तेंच्यांनी म्हाका इतलोच एक कॉन्फिडन्स दिलो. आमी हांगा वयस्कर लोक खूब आहा, समज कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार आमी खंय ना खंय हेल्पाक आमची एक एडिशनल एक गाडी दवरता. खंय जायना जाल्यार तांकां एक हेल्प जातली आनी सोय आसतली. सो तुमी बिंदास तो एक कॉन्फिडन्स खंय ना खंय बिल्ड जालो आनी हांव हे वारीक म्हाज्या आई बाबा घेवन फुडें सरलो. पूण खंय ना खंय वारीक भायर सरतना म्हाजो 7 वर्साचो चेडो म्हाका सांगलें तुमी वयता जाल्यार हांव अवश्य वारीक येवंक सोदता. हांव ताका सांगलें हे पॉसिबल ना. आनी खूब जाणांचो एडवायसूय घेतलो. हे 7 वर्साचे भुरग्याक हे वारीक व्हरपाक व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. कित्याक तेंचो ते मुडी आसता, खंय ना खंय तेंचे सिच्युएशन प्रमाणे तांकां एडॉप्ट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसता. पूण तेणी एक तेजी इच्छा जाली आनी म्हाकाय दिसलें खंय ना खंय आमकां इतली वर्सां आतां हांव 42 एज, आमकां 42 वर्सां लागली पंढरपुराची वारी करपाक. तो एक 7 वर्साचो भुरगो, ताका देवानूच आपयल्या भशेन ताच्या मनान देवान घातलेल्या भशेन तेजी एक इच्छा जाली आनी हांवें चिंतलें हेका व्हरया. ताका व्हरता जाल्यार खंय ना खंय म्हाजी मिसेस जाली ते म्हणपाक तुजे कडेन ताका सांबाळपाक जायना, तेज्या खातीर आपूण येता. आनी एक नातवाक पळोवपा खातीर आमचो खंय ना खंय बाबा तोय रेडी जालो, आपुणूय तुमच्या कडेन येता. पूण आपल्या कडेन ताका मातशें लेग प्रॉब्लेम आहा, ताका खंय ना खंय स्टार्टिंगसून चलपाक जावपाना म्हणून तो आमच्या वांगडा मिरजसून जॉयन जालो. सो अशें करून आमची एंटायर फॅमिली ह्या वारीक पावली. एकदम बरो एक्सपिरियन्स केला. फर्स्ट ऑफ ऑल इतको बिजी शेड्यूल आसलो, पण जे पर्यंत देव आमकां आपयना त्या पर्यंत इट इज नॉट पॉसिबल. खरोच देवाचो एक बुलावो कसो मेळ्ळो आनी आमकां हिचे भितर एक मेन म्हटल्यार ही श्वान माऊली मेळ्ळी. ताका आमी मागीर फुडें नोटीस केली. जेन्ना कुठलाय बीन तेन्ना स्वता आपूण आमकां हो घेवन वचपाक लागलो आनी ओवरऑल व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स. सगळ्या लोकांक मागता एक घरांतून एक पांडुरंग फुडल्या वारयेक आमच्या वांगडा जॉयन जावपाचो आनी ही वारी बऱ्यान बरी सक्सेसफूल करता. म्हजे पांय बी खूब दुखताले, पूण जसो हांव गेलो हेंच्या वांगडा हांव पयले प्रथम दिलीप मावली आहा तांकां धन्यवाद म्हणटा की तेणी म्हाका फुडें काडून वारीक पावलो. तशेंच मागीर पांय दुखताले, कंटिन्यू आमी तीन वरां कंटिन्यू चलत वयताले. हेच्या पयलीं सड्यार सुद्दां वयता आसलेलो, स्कुटरीन वयतालो. पूण एक देवाची कृपा की मावली विटू मावली आमकां आशिर्वाद दिलो. जणू की मावली आमच्या बरोबरूच चलता अशें दिसलें की अशें वारीक वचूंक अशें. म्हाका ह्या फावटी वचूंक मेळूंक ना, पूण हांव फुडल्या फावटी शुवर वयतलें. अध्यक्ष आणि ह्या भुरग्यांनी आमच्या आयज फुडें सरून मुरगांव तालुक्यासून जी आयज वारी फर्स्ट टायम जी येयली खरेंच धन्यवाद आसा. तशेंच घरान एक कुटुंबान एक जाणटी आसता, ताका कितें आसता भुरगीं कितें म्हणटा आई तूं नाका गे, थंय गर्दी आसता. पूण आयज ह्या भुरग्यांनी 60-70 वर्सांच्या जाणट्यांक व्हरून 16 दिसाचो प्रवास केलो आनी तशें तांकां सुखरूप हाडून त्यांच्या फॅमिलीचे स्वाधीन केले. म्हणून हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. सदाचार योगे प्रपंच घडावा, माऊली कृपेने वंश व्हावा. कृपा माऊलीची नित्य असू दे, सुख संपत्तीने घरे भरू दे, सुख संपत्तीने
गळे भरू दे